बांयगिणी कचऱ्याचो प्रकल्प जायना तो मेरेन महापालिकेन महापालिका वाठारांतल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावपा खातीर कचऱ्याचे प्रकल्प उबारपाचें थारायलां, अशी माहिती महापौर मडकयकारान दिल्या. 10 टन एक इरा पेट्रोल प्लांट घालपाचो केला, 5 टन आमी मार्केटान घालपाचो केला. हितून ते आमकां एक बांयगिणी जो पर्यंत प्लांट जायना तो पर्यंत आमकां हे एक स्टेप घेवचेच पडटले म्हणून आमी घेतल्या आनी हितून आमचें तें चालू आसा. स्टेप्स आमी हळू करून बाय नोव्हेंबर पर्यंत आमी सगळी वेट गार्बेज व्हडल्या लोकांची बंद करतले. आमी व्हडल्या लोकांची म्हणजे व्हडल्या सोसायटी आनी हॉटेलाची. महापालिका सुमार 48 टन कचरो पालिका वाठारांतल्यान एकठांय करता. तातूंतलो सुमार 10 टन कचरो हॉटेल आनी व्हड इमारतींत रावपी लोकांचोच आसता, अशें महापौर म्हणटा. नोव्हेंबर मेरेन व्हड इमारतींनी आनी हॉटेलांनी तांच्या कचऱ्याची ताणीच वाट लावची म्हूण तांकां कंपोस्टिंग युनिट दितले. उपरांत तांचो कचरो महानगरपालिका घेवची ना अशें महापौर मडकयकारान जाहीर केलां. व्हडल्या कॉलेजीचे तेंचे सोसायटीक आपोवन तेंचे कमिटीक आपोवन आमी तांकां पयलींच आमी सांगलेलें की तुमची हळू गार्बेज आमी कलेक्ट करपाची बंद करतले. ही ऑर्डर NGT आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की व्हडल्यो ज्यो सोसायटी आसा जावं कॉलनी आसा तेंची गार्बेज तेंच्यांनी ओन ट्रीट करप. चडश्यो आमी हॉटेलाच्यो व्हडल्यो हॉटेलां आसा पळय तेंची ऑलरेडी स्टॉप केले. एक म्हाज्या वॉर्डान आमी स्टार्ट केले म्हाज्या वॉर्डान सान जो एक 90 फ्लॅटाची धनलक्ष्मी नगर म्हणून सोसायटी आसा, 90 फ्लॅट्स आसा. तांकां आमी ट्रमलर जे रोल ट्रमलर आसता पळय ते तांकां ट्रमलर दिवन तेंच्यांनी ओन आपली वेट गार्बेज ओन ट्रीट करता. ताका व्हडली टॅक्नोलॉजी व्हडली कांय न्ही, ताका एक मातशें ते रोल करचें पडटा ती हें घालून. आतां तांकां आमी हळू करून जे कोण तयारी जाल्या कोण कितें आसा तांकां आमी हळू आमची स्टॉप करता. आमचें टार्गेट आसा बाय नोव्हेंबर पर्यंत की सगळे हे जे व्हडल्यो आसा हॉटेलां आनी तेंचे आमी सगळ्यांची स्टॉप करपाचे. हितून आमकां एक 10 टन वेट गार्बेज आसा पळय ती आमची आमी जी ट्रीट करता ती आमची कमी जातली आनी 10 टन आमी सालिगांव धाडटा. टोटल दिसाक 48 टन आमची गार्बेज जनरेट जाता वेट गार्बेज. हितून मागीर आमकां मातसो रिलीफ मेळटलो. मागीर आमी एक